प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकाच्या दौऱ्यार आसात। आज प्रधानमंत्र्यांनी आंध्र प्रदेशात विशाखापट्टणम या जिल्ह्यातल्या भोगमपूर हांगाच्या अल्लुरी सीताराम राजू या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची पळोवणी करून ताचे लोकार्पण केले। हे वेळार आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उपमुखेलमंत्री पवन कल्याण आणि हेर मनीस हाजीर आशिल्ले। हे विमानतळ उबारपाक 5,000 कोटी रुपया खर्च केला। दिल्लीतल्या जंतर मंतर वाठारात हालींच जाल्ल्या आंदोलना मजगतीं कांय आंदोलकांनी अपशब्द आनी केल्ल्या वायट कर्तुबांच्या फाटभुंयेर अशा तरणाट्यांक ख्यास्त दिवपा परस तांकां योग्य मार्गदर्शन करपाचें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक केलां। वायट उतरां वापरल्यार प्रस्न सुटावे जायना, ताका लागून तरणाट्यांनी आपल्यो चुको विसरून शिकवण घेवची आनी स्वतात सुदारणा करची अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी एका चित्रफिती वरवीं केलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संयमी भुमिकेविशीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तोखणाय केल्या। गोंयच्या तरणाट्यां खातीर तो सकारात्मक संदेश आसा अशें मत मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलें। नवी दिल्लीत हालींच जाल्ल्या आंदोलनात प्रधानमंत्र्यांच्या आड कांय आक्षेप आनी असभ्य उतरांचो वापर जाल्लो, ताचेर संताप उक्तायनासतना प्रधानमंत्र्यांनी दाखयल्लो संयम तुस्त करपा सारको आसा। विकसीत गोंय विकसीत भारत ही मोख साध्य करपा खातीर तरणाट्यांनी साथ दिवची अशें मुखेलमंत्र्यांनी मागलां। राज्यसभेतले गोंयचे वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या भुमिकेची तोखणाय केली। लोकशाय वेवस्थेत आपल्यो मागण्यो मांडपा खातीर आंदोलन करपाचो मूलभूत अधिकार आसा, पूण ही मागणी शांततायेच्या मार्गान करप गरजेचें अशें खासदार तानावडे हांणी म्हळें। नवी दिल्लीतल्या जंतर मंतर वाठारात जाल्ल्या आंदोलनाचो संदर्भ आनी प्रधानमंत्र्यांनी मांडिल्ली भुमिका ह्या विशीं खासदार तानावडे हांणी आपली प्रतिक्रिया उक्तायली। परीक्षेत जावपी गैरप्रकाराक आळाबंद घालपी भौशीक परीक्षा गैरवर्तन प्रतिबंध ह्या विधेयकाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मान्यताय दिल्या। ह्या कायद्यातल्या तजविजी प्रमाण परीक्षेतली पेपर फुटी, कॉपी आनी हेर गैरप्रकारांचेर आळाबंद हाडपा खातीर खर ख्यास्तीची तजवीज नव्या कायद्यात आसा। परीक्षा प्रक्रिया अदीक पारदर्शक आनी विश्वास दाखोवपी जावची हो ह्या कायद्या फाटलो मुखेल हेत जावन आसा। व्हायस ॲडमिरल A.N. प्रमोद हांणी आयज भारताचे नौदळ उपमुखेली म्हूण पदभार सांबाळ्ळो। गोंयांतल्या नौदळ अकादमीच्या 38व्या तुकडेंतले ते अधिकारी आशिल्ले। व्हायस ॲडमिरल प्रमोद हांणी 1 जुलय 1990 वर्सा भारतीय नौदळांत प्रवेश केल्लो। आपल्या दीर्घ सेवा काळात तांणी नौदळांत वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या पदांचेर जबाबदाऱ्यो सांबाळ्ळ्यो। विशिश्ट सेवा आनी नेतृत्वा खातीर तांकां अतिविशिश्ट सेवा पदक आनी 2025 वर्सा युद्ध सेवा पदकान भोवमानीत केले। भारतीय स्वातंत्र्य झुजात मोलादीक योगदान आशिल्ल्या लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांची आयज पुण्यतीथ। ते निमतान देशभरात वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन जालां। गोवा श्रमीक पत्रकार संघ म्हळ्यार गुज संघटनेच्या वतीन खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। संघटनेचे अध्यक्ष राजतिलक नायक हांणी आपल्या उलोवपांत निश्पक्ष, प्रामाणीक आनी जबाबदार पत्रकारिता करपाचें आवाहन केलें। फोंडेंच्या राजीव गांधी कला मंदिरात टिळक पुण्यतिथी निमतान खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। ह्या कार्यावळीक रितेश रवी नायक हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। टिळक पुण्यतिथीच्या निमतान राजीव कला मंदिराच्या वतीन शालेय विद्यार्थ्यां खातीर स्वराज्याचे शिल्पकार लोकमान्य टिळक ह्या विशयाचेर कविता आनी एकपात्री सादरीकरण सर्त आयोजीत केल्ली। राजीव गांधी कला मंदिराचे अध्यक्ष रितेश रवी नायक हांणी उपस्थितांक हे वेळार मार्गदर्शन केलें। कामधेनू येवजणेत केल्ली सुधारणा आनी दुधाचो दर वाडोवप अशा सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाक दिवचलच्या दूद उत्पादकांनी येवकार दिला। ह्या निर्णयाक लागून दुधाच्या उत्पादनात वाड जातली असो विश्वास तांणी उक्तायलो। ह्या सरकाराच्या निर्णयाक लागून लोकांक दुधाचो वेवसाय करपाक प्रोत्साहन मेळटलें, वांगडाच गांवगिऱ्या वाठारांनी उदरनिर्वाह घटमूट जातलो अशें दिवचलच्या दूद उत्पादकांनी सांगलें। वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी 1 ऑगस्टा उपरांत आनी कांय दीस फुडें वाडोवची अशें आवाहन शापोरा बोट मालक संघटना आनी शापोरा बोट मालक नुस्तेमारी सहकारी संघटनेन गोंय सरकाराक केलां। नुस्तें प्रजनन आनी दर्यांतल्या संसाधनांच्या दीर्घकाळ शाश्वतते विशीं हुस्को उक्तायतना तांणी हें आवाहन केलां। बंदी वाडयल्यार पावसाच्या काळात नुस्त्याच्या प्रजननाची राखण करपाक मजत जातली